प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी नातालाच्या परबे सुमयार आमकां फकत 40 दीस उरलेले आसात आनी आयच्या दिसाक क्रिश्चनाच्या चवथ्या आयतारांत आमकां सगल्यांक विशय दिला, तो म्हणल्यार मारे भाशेन आमी देवाच्या उल्याक सदांच ओय म्हणूंक आनी दर दिसाक दर घडयेक आमी देवाक महिमा दिवं। जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक दर एकल्याक आपावणें दिल्लें आसा आनी ह्या सापोवण्याक सदांच आमी आल्ताराच्या मुखार ओय म्हणलेले आसा। जाल्यार हेच आमी ओय म्हणलेले आमचे आपोवणें आमी कशें जेलां ताजेर नियाळ करूंक आयच्या दिसाक हो चवथो क्रिश्चनाचो आयतार आमकां उलो मारता। एक पावटी एक भुरगो म्हज्या सोबे येवन म्हणूंक लागलो, फादर, आपल्या बापायक सदांच हांव कसलेच कामाक ओय म्हणटा, पूण हांवें तो सांगलोलो केसोच आयकोना देखूनच म्हाका ओय म्हणूंक पडटा, पूण हांव ताणें सांगलेलें काम केन्नाच करिना। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आमी घडये जायत्या जाणांनी ह्याच आल्ताराच्या मुखार ओय म्हणलेले आसा, पूण आमचो देव सांगता ते आमी जायते पावटी करिनात। जाल्यार आयच्या दिसाक मारिया आमच्या जिवितान दर एकल्याक आमकां देख जाल्ली आसा। पयले सुवातेर सदांच देवाच्या उल्याक तेणी ओय म्हणलें, देवाच्या उल्याक पयलो पाळो तेणी दिलो। जाल्यार आमी आमच्या जिवितान सदांच देवाच्या उल्याक ओय म्हणूंक गरज आसा, देवाची खोशी आमी पाडूंक गरज आसा। दुसरे सुवातेर मारियेन भाव भयणीनो सदांच आपल्या जिवितान काल्तिकाय ल्हानविकाय देवा सोबे मनशा सोबे दाखयली। जाल्यार मागुया आमी सगळीं काल्तिकायची ल्हानविकायेची मनशां जावं आनी आयच्या दिसाक निमाणी पोस्ट मारिया आमकां सगल्यांक शिकयता, ती म्हणल्यार आमी भाव भयणीनो देवाच्या सोडवणेच्या वावरांत आमी भागीदारी जावं आनी आमी जातेली जाल्यार भाव भयणीनो आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवंक गरज आसा आनी ह्याच नातालांच्या परबेक फकत 40 दीस उरलेले आसा। ही तयारी आमी बरी करूंक आमच्या जिविताची नवसोनी आनी बदलणी करुया। हो जेजू नातालांच्या परबेक आमच्या काळजान जोडून घेवंक आमच्या जिवितान ताका येवकार दिवंक आमकां धीर आनी बोल आयच्या दिसाक दर एकल्याक फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया।